आज एक अत्यंत दुर्दैवी गजाल जी घडल्या ती म्हणल्यार काल सगळे राजकीय पक्षांनी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केलो की कशे बीजेपी ईडीक वापरून टार्गेट करता पॉलिटिकल ऑपोजिशनाक। आनी आज जी निंदनीय गजाल घडली ती म्हणल्यार आज बीजेपी इतले लो लेवलाक पडले की इलेक्शनाक आपूण ते भिल्या आनी आबूज जावन कितें करचें म्हणून तांकां कळना, म्हणून तांच्यांनी 4 वेगवेगळे लिडरांचेर आज ईडीची समन्स इश्यू केल्या। आनी एक पॅटर्न क्लियर दिसता की हे 4य जे लिडर आसा ते भंडारी कम्युनिटीचे। हातूंच्यान एक सिद्ध जाता की ईडीन भंडारी समाजाचे बीजेपीन आज ईडीक वापरून भंडारी समाजाचेर डायरेक्ट हल्लो चडयला। आनी सगळ्यात दुर्दैवाची आनी निंदनीय गजाल अशी आसा की बीजेपीन जे आपल्याक भंडारी समाजाचे व्हडले लिडर म्हणपी आसा, 2 मंत्री आसा आनी नॉर्थ गोवाचो MP आसा, तो आज हे गजालीचेर कंप्लिटली सायलंट आसा। हांकां फक्त बीजेपीक समाजाची भंडारी समाजाची याद येता जेन्ना तांकां इलेक्शनां लागीं आसता किंवा तांचे शोपडेर कितें पांय पडटा तेन्ना ते समाज फुडें करता, ना जाल्यार ते आज जी प्रकार तांच्यांनी घडयला की ईडीक वापरून सारको टार्गेट केला समाजाच्या लिडरांक, हाजो आमी निशेध करता। आनी राजकीय पक्षाचे फुडारी म्हणून सुद्दां आनी इंडियाचो एक भाग म्हणून आमी हे गजालीची आनी हे हुकुमशाहीचे विरोधान सामको लढो दितले।